कित्याक लागून हो जावं शकता म्हणजे खंयच्या लोकांक हाचो जावपाची चड शक्यता आसता? ओके. सो जशें हांवें सांगलें, कॉमनस्ट फॉर्म इज पल्मनरी ट्युबरक्लोसीस. आतां एक पल्मनरी ट्युबरक्लोसीस आशिल्लो पेशंट जेन्ना तो खोंकता किंवा चड मोठ्यान उलयता, एक शीक काडटा, ताज्या थुकयेंतल्या माध्यमांतल्यान हो जंतू वाऱ्यान पसरता. अच्छा. आनी हाज्या भोंवतणी जो कोण एक हेल्दी इंडिविज्युअल आसता तो हो सेम वारो जेन्ना इनहेल करता ताज्या लंग्सान हो जंतू वता. आतां लंग्सान जंतू पावलो किंवा इन्फेक्शन जालें हाजो अर्थ टीबीचें दुयेंस जातलेंच अशें ना. इन 90 to 95% ऑफ पीपल, हेल्दी इंडिविज्युअल्स, हे इन्फेक्शन विल नॉट इवन प्रोग्रेस टू डिजीज. अच्छा. नाव हू आर द इंडिविज्युअल्स हू आर ससेप्टेबल, म्हणजे जांची प्रतिकार शक्ती आंगातली कमी आसता, जाका आमी इम्युनिटी म्हणटा, ती जेन्ना लो असता तेन्ना हे इन्फेक्शन प्रोग्रेसीस टू डिजीज. नाव हू आर दीस इंडिविज्युअल? आमच्या देशान कॉमनस्ट म्हणजे माल नरिशमेंट, माल न्यूट्रिशन, जाका कुपोशण म्हणटात, जांचो BMI बॉडी मास इंडेक्स सामको कमी असता, 18च्या सकयल असता, अशा लोकांची इम्युनिटी कमी असता, तांकां चान्सीस चड असता. अपार्ट फ्रॉम दॅट डायबिटिक्स, जांकां डायबिटीज असता, एस्पेशली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, हांकां इन्फेक्शन प्रोग्रेसिंग टू डिजीज हाजो चान्सीस चड असता. अल्कोहोलिक्स हांची इन जनरल इम्युनिटी कमी असता, सो अशा अल्कोहोलिकाक जर इन्फेक्शन जालें ताका डिजीज प्रोग्रेशन जावपाक चड चान्सीस आसता. सोरो पिवपी लोक. सोरो पिवपी लोक, चड करून आमच्या स्टेटान वेर म्हणून कोंकणीन सांगलें की सारकें लक्षान येवं न्ही म्हणून. सो दॅट इज वन ऑफ द कॉमनस्ट रिस्क फॅक्टर्स इन अवर स्टेट. अपार्ट फ्रॉम दॅट, HIV इन्फेक्टेड इंडिविज्युअल्स, आमी जाणा तांची प्रतिकार शक्ती कमी असता, दे आर एट रिस्क. स्मोकर्स जे खूब सिगरेट ओडटात तांकां चड चान्सीस असता. एक्स्ट्रीम्स ऑफ एज म्हणजे अबाव 60 इयर्स किंवा बिलो 5 इयर्स हांची इम्युनिटी लो असता, हांकां चड चान्सीस असता. सिन्स इट इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, जे फॅमिली कॉन्टॅक्ट्स आसा पेशंटांचे, तांकां चडांत चड रिस्क असता की पेशंटा कडल्यान तांकां TB ट्रान्समीट जावपाची चान्सीस असता.